हांव मेलवेर आनी मुगे दुसरो जोवणो मेडकाम. हांव 2 तोंडांचो मालूंड. हांव 2 तोंडां आहलोलो पूण आतां मागे दिसांनी कोण मरे म्हाका आनी नांव घायलां तुटी फ्रुटी म्हणटाय. तुटी फ्रुटी म्हणजे मिक्स भाजी म्हणजे हांव कितें उलयता म्हाका खबर आसना म्हणटाय. आनी ते अनिल पेडणेकरान हें नांव घायलां कोल्ला कोल्लाम. आनी हांव कितें उलयत दिसता कित्याक तरी तरी आतां म्हाकूय खबर आहा this is not that is it. It is simple, it is this, it is not this. आनी कितें एक एक दिसा बरें जायना दिसता हांव उलयत रावता. आनी म्हाकाय कांय कळना कितें करपाचें पूण कितें आहा हांव लाभ येवपा नासलोलो हेच पळो. आतां म्हाका बरें कोण भोगले कोणाय लोकां सगळ्यांक कळ्ळें दिसता हांव कोण तो. कितें जालां म्हाका संवय ती पयलीं सावन चोरबूत करपाची. आनी आतां तरी ते चोरबूत बंद कर कित्याक ह्या 15 वर्सां तुगे आनी एक चोर सांबाळ्या. ते नुस्तें खूंय तूं तेला धोबे उडयता खूंय न्हंयत आनी तुजे भाशेन कोण दोग जाले ते तुगे ते धोबतेले खुताले आनी तूं मांडून हाताले खूंय ते नुस्तें तुले धोबे. तूं इदोसो आसतना 17-18 वर्सां आसतना तूं ट्रेनिंगाक गेलो चोरूंक गेलो जावं नको. देडटे वर्सां सात व्हिडिओ काडपा बरो शिंक. आयज तुका एक ट्रेनिंग सेक्शन दिता. तुगले व्हिडिओ तुका तूं चोय कडेन तूं इसरोल आसता तूं हे ते कोल्ला कोल्ला ती तोरी तोरी कित्याक यू मस्ट थिंक नो एंड वॉट इज दिस नो दिस इज नॉट डॅट नो दॅट इज दिस नो. हे सगळे तुगेले ते येले गेले हे गेले ते गेले हे सगळ्यांक बंद कर. आतां ह्या ट्रेनिंग सेक्शनात तूं बरपून शिंक. येत्या वर्सा सावन न्यू व्हिडिओ काडटा तो बरें करून ट्रेनिंग करून काड कर म्हळ्यार हांव स्वता तें उलयतां आनी स्वता बार आहा आनी फादर बॉलमॅक स्वता उलयता आनी हांव तें स्वता बार आहा. जरी तरी हांव आयज ताका सपोर्ट करना जाल्यार हांव वर क्रिस्तांव न्हू. आनी हितून मुगे आतां हें मुगेलें एक चॅलेंज ह्या पाद्रीक जो शर्मा सांगता तो आमगेलो फादर बॉलमॅक सांग कोता. तरी म्हाका ह्यो खबरो सांगनाकाय मुगेली हिस्ट्री पयली काडय कळ्ळें न्हू. मुगेली पयली हिस्ट्री काडय. हिस्ट्री काढली हिस्ट्री जिओग्राफी केमिस्ट्री बायोलॉजी टोकोलॉजी सायकोलॉजी सायकॅट्री सगळें मेळ्ळें. सगळें वळखताय म्हाका कितें वळखनाय म्हळ्यार हांव कोणा कडेन कनेक्ट आहा. आयज लायव्ह येवपा कारण म्हळ्यार हांव येवपा न्हू म्हळ्यार कितें जालें. तरी आतां हांव तुका सांगता आनी आयक दिस क्वेश्चन हांव इलेक्शना बसपाना कसले पूण एक सांगता. बट वॉट इट इज इट हर्ट when I see what it is now. It is a plan. कळ्ळें न्हू. So my thing is a simple thing. It don't मुगेली नाल्यार हांव केन्ना केसना करना कोणा कडेन. See my thing is a simple thing. जाल्यार it starts with a simple plan. We have to think that we have to think it is a simple thing that we have to think. आमी चिंतू जाय आमी. But if he is wrong, talk it on his face, not on the video. हांवें पयर सांगला ते भाशेन हांव मुगेलो लास्ट व्हिडिओ पूण आयज एक एसोलें हें जालें जर तर व्हिडिओ काडना जाल्यार मातशें म्हाका बरें दिसना. तरी तेका लागून हांव व्हिडिओ काडलें. व्हिडिओ लायव्ह येवपा पडलें म्हाका. तरी प्रॉब्लम म्हळ्यार तरी हांव मागोतां एकूच की आमकां. तरी आतां हांव तुका सांगता आनी आयक बरे भाशेन दिगांबर कित्याक तरी ते मागीर तांचे कडेन उणी पयशांनी ती शेत मारतली. तरी आयज जरी तरी आमी उलयनाय तरी आमगे एंड दीस इज अ वर्ड सांगयो तुका हांव तुका केन्ना सोडपाना. कित्याक आम जाणाय आम 4 बोट आमकां दाखयले म्हळ्यार आम दुसऱ्या बोट दाखयताय.
हांव सदांच म्हणटालो की तुगे सगळे व्हिडिओ चोय पयत ते व्हिडिओचे तुगे चवथ व्हिडिओ चोयले तितून 10 व्हिडिओचे तरी तूं फकत ते उलयता आपूण इलेक्शनाक बसना हांव इलेक्शनाक बसना म्हाजे मदें म्हणटा हांव बसतलो पॉलिटिक्स आहे तो बट हाव हांव एक सांगता म्हजे बरें खंय जायत जाणयलें तूं फॉर्म बरें आम तुका हेल्प कोताय बट आय नो वन थिंग दॅट थोडे यूथ हांव काय इलेक्शनाक बसना सावेको हांवें कितें प्रॉमिस केलो आहा ती हांवें सावेव जाणा हांव इलेक्शनाक बसपाना कसले पूण एक सांगता तरी काय म्हणा कित्याक एवरीबडी इज प्रोटेक्टिंग देअर पॉलिटिकल करियर विच आय एम नॉट पॉलिटिक्स आहे तो बट हाव ऑन माय तुका सांगलो ना फोट मात ते बरे केसकेसो फोट मारले ते उगडास पडा तर ते इसरत आहे तूं फकत म्हणटा आपूण स्वतंत्रत म्हण तूं कोण सांगला इलेक्शनाक बसना तूं बसत की तूं बरो रे सायबा एटलीस्ट एक रेकॉर्ड जातलें सिंगल डिजीट पड म्हण तुगले वत तूं पटो जाल्यार नको ते चुकेन तूं नग जावन गळे नोटा माता कितें कोण जाणा कर मरे आनी गाडी बिडी मान जाल तुगेल्यो सगल्यो नश्ट्यो गाडयो पोजड्यो गाडयो आनी सगळें तुगे सोशल मिडियाचेर घाण जालें आतां 3rd डिग्रीचे वच आतां तूं बरो चाळोन पडलो हातून सो तुगे रियलिटी सांगिल्ली जाय तूं कितू चाळत तूं आनी तूं लोकांचे फॉल्स एलिगेशन करता तूं कोणा हाडलें लोकांक दुखत म्हणून तुगे इतली फॉल्स एलिगेशन तूं पयलें सांगलें हांव जाणटा तुगेली हॅबिटू तुका सोय जाल्या देखून तुका सांगलो तुका जाय तितून एलिगेशन घाल म्हज्या घाल जाय तूं प्रॉब्लेमू ना कित्याक 3 डिपार्टमेंट आहाय एक जो लोक म्हाका अडकता न्हू तो तुगे आयकपाकू ना तुका ऑलरेडी पिश म्हणटाय तुगे कमेंट्स बॉक्सात तुगले कमेंट तूंच चोय बरें वा तूं पाडे कमेंट येयले जाय तूं रोखडो मागीर थोड्या दिसांनी डिलीट करता तूं एक टेक्नीक काड तूं पयलीं तुवें फेक आयडी स्टार्ट केल्ले आतां कमेंट पाडयले जाल्यार ते डिलीट करता तूं तो दुसरे जो लोक तुका म्हाकपळ अडकता न्हू तो लोक जाणा तूं फालसिदाद मनीस म्हूण सो तुगे ती कांय मनातूच येयनाय आनी 3rd टायप कोण लोक आहा तो लोक फकत तुका अडकता आनी तुज बराबर सपोर्ट करता तुका सपोर्ट करता मनीस तो तुज भाशेनीच कित्याक बर्ड्स ऑफ फेदर्स फ्लॉक टुगेदर हितू पोजडे उतरवलो हितू नुस्ते तूं गाडी मान हितू व्हिडिओचे तूं कितू लोकांचे तूं फॉल्स एलिगेशन घालप डिफेम करप हें कोच करून जो तुका सपोर्ट करता न्हू तो तुज भाशेन दुखवलो लोक तो तुज बाराबो आहा तेच बरें हुंय डिबेट येवपा रेडी आहा ऑन द दुसऱ्या म्हणटा तूं आपूण हुंय डिबेट मागता तूं कितू जाणांक डिबेट मागत रे सायबा सगळे कितल्या जाणांक यो डिबेट यो हांव डिबेट करपा रेडी आहा तूं रेडी आहा तुका डिबेट करपा मनीस रेडी आसपा नाका येवपाकू तुका एकूच डिबेट येयलो ती जाल्यार ते तुगे मराठी चॅनल म्हणटाचें ते मराठी चॅनलाक तूं बडगाडी मारतालो ते चॅनलाचेर तूं वचत बसला आनी ते डिबेटीकूय जाल्यार मोनोलॉग जाला मोनोलॉग तूं एकच होस्ट म्हूण तूं आसत न्हू दुसरे गजाल हाली एकू मनशा आपयलो तो मनीस तुजे बरें डिबेटी येवंक ना निम्माण सयत ते कदेल दवरलो खंय येतो काय म्हूण येवं ना आज दोनी मुद्दे काडले एक इलेक्शनाचो आनी दुसरो डिबेटीचो आनी अशें करून उणे म्हळ्यार 15-20 मुद्दे आहाय सो हे ओल्ड इयराक ही तुगे तूं पड उलयता न्हू टुटी फ्रुटी तूं शींक कितें करून व्हिडिओ करूं जाय ते तुका दाखयलो हांवें पयलें तुगल्या तोंडान दाखोवन शींक ती टुटी फ्रुटी कोनाका मिक्स भाजी एकू व्हिडिओच्यो कितुले मुद्दे उलयता ते तुका खबर आसना खूंय मुगे फोन व्हिडिओ चोयता रोखडो व्हिडिओ काडची मातशें 1-2 वर राव कित्याक गेले ते म्हणटा मुगे व्हिडिओ चोयता तुवें तुका न्हीद पडना रातयां भितर तुवें व्हिडिओ काडले एक न्हू दिसा 2 काडले आतां दिसभर काड व्हिडिओ मागीर न्यू इयरा मागीर चोया हांव नाजाल्यार सुद्दां 15 वर्सां सगळे
ह्या इंटरव्ह्यूला सुरुवात करण्यापूर्वी मी तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगणार आहे की या संदर्भात आम्ही आरजीचे अध्यक्ष जे विरेश बोरकर आहेत त्यांनाही आम्ही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही त्यांना विनंती केली होती की त्यांनी यावं आणि आपले विचार, आपली बाजू जी आहे ती मांडावी. मात्र त्यांच्याकडून आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. हा इंटरव्ह्यू सुरू होण्यापूर्वीही आम्ही त्यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद आम्हाला मिळालेला नाही. खुर्ची अजून खाली आहे. ते जर आले तर नक्कीच आम्ही त्यांना स्टुडिओमध्ये स्वागत करणार आणि त्यांचीही बाजू ऐकून घेणार. मात्र आता मेलकम परेरा आपल्या बरोबर आहेत, त्यांच्याशी आपण बातचीत केली. आणि थँक्यू तुमकां की त्या म्हाका प्लॅटफॉर्म दिलो. हांव जायते दीस जाले सोदतालो, म्हाका मेळना आलो प्लॅटफॉर्म. ओके. थँक्यू व्हेरी मच. येस.